फोमेंतो रिसोर्सेस कंपनीची अडवलपाल गावात लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू जाल्ली आसा। मात लोकांची मागणी आसून लेगीत देवळा सयत घरादारां अजून मेरेन मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडूंक ना। देखून नाराज आशिल्ले कोळम वाड्यावयले लोक आयतारा रस्त्याचेर देवले। लोकांनी वाड्यावयल्यान पंचायती मेरेन मूक मोर्चा काडलो। पंचायती कडेन आशिल्ल्या पंच वांगड्यांकय लोकांनी निवेदनपत्र सादर केले। अडवलपाल मायन जी आसा फोमेंतोची चालू जाल्ली आसा ऑलरेडी, आनी आमचो जो इश्यू आहा लिजाचो, जी देवळां आमची लिजान लागलेली आसा, घरां आमची लिजान लागलेली आसा, तेजो कोणीच आजून कांय करूंक ना। त्याच्या खातीर आमी आयज तांकां लेटर व्हरून परत एकदां पंचायतीक दिल्ले आसा की आमचो प्रॉब्लम जो कितें आहा तो तुमी सॉल्व करा म्हणून। आमी इतले दीस म्हणटले कोण तर कित्याक तुमी उबे रावले। जर विधानसभेन प्रमोद सावंतान आमच्या आमदाराक जे शब्द दिल्लो, लोकांची घरां आनी देवळां ते लिजाक लागची ना ती आमी भायर काडटले, त्याच्या खातीर आमी आयज पण मायन चालू जाली तर आमी बंद करून तेजी मायन वचूंक ना। फक्त आमचो विशय आसलो आमची घरां जी आसा ती लिजा भायर तुमी काडची, आनी देवूळ जे आमच्या इतल्या वर्साचें देवूळ आसा सगळ्यांचे आदस्तना जर अयोध्या राम मंदिर जाता जाल्यार कृष्ण मंदिर कितें आसचें न्हू। देवूळ जर भायर काडिना आनी घरां जर भायर काडना, आमी आतांची आमची चेडवां बिडवां ह्या गांवांत जी आहात ती भायर तांकां रायट आसा, तेजी पुरी फॅमिली आहा आनी तेंच्या पुऱ्या फॅमिलीन आनी जी गांवांत वाळपय चाकरी पुरे ओवर गोवा आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला, तेंच्या पंचायतीन आमकां सपोर्ट केल्या। आमी उपोशणाक बसतले 3 वरां तर तेंच्या गांवांत वचून बसपाचो आमी केला, तेंच्या पुऱ्या गोंयचो आमकां सपोर्ट आसा ते करतले। आमच्या पंचायती कडेन वचून आमी बसतले, बिचोले तालुक्याच्या सगळ्या पंचायतीचो आनी जर फुडले इलेक्शन बी जातले तेन्ना जर जालें ना जाल्यार फुडले इलेक्शन जातले तेन्ना पयले डिक्लेअर करतले आमचो बहिष्कार इलेक्शनाक आसतलो म्हणून। अडवलपाल विलेज पंचायतीन आमचे वॉर्ड मेंबर जमलेले आसात आनी मेंबरूय पंचायतीचे जमलेले आसा। रिगार्डींग आमचे ते लीज दिला गव्हर्मेंटान जे कोलम वाड्याक मुरलीधर टेम्पल आसा ते लिजान येयल्ले आसा आनी घरां येयल्ली आसा, ते खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन पंचायती कडेन एक लेटर दिला की हे घरां लिजान आसा ती काडपाची आनी आमकां थंयसरले सुटावे करून दिवचे आनी मागीर मायनींग जे कितें आसा एक्टिविटीज ती चालू करची, त्या खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन विथ लोकां सकट सायनी सकट लेटर दिल्ले आसा ते आमी फुडें मायनींग फॉरवर्ड करतले डिपार्टमेंटाक, तशें मायनींगूय फॉरवर्ड करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।